सुरवातेक आमी गीत घेवया 824 पेज नंबर 12. 824 पेज नंबर 12. संकोष्टानी सोदता तुका, हुस्क्याको दिन सोदता तुका, खुशालपणां सोदता तुका, सगळेच कडेन सोदता तुका. दिसा पातोड उदेताना काळजांतले हे उद्गार सोडटा. आयच्या दिसाक जे सोरपुसो तुका दोनया ते भेटोयता. संकोश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळेच कडेन सोदता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन पास्कांच्या 6व्या सातोळ्यान आमी आसा. आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जोशुआ फेर्नांडीस, रॉडनी आराउजो, वेरा आनी मेमोल रॉकी. आयज तांचे पासत मागुया देवान तांकां जायत्या आशिर्वादान भरूंक. तशेंच जी कोण आपलो लग्नाचो दीस आयज मनयतात तांचेय पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पवित्र आत्मो शारोती जो जेजू आमचे पासत पाठयता आमच्या जिवितान भोव करून आमचें जिवीत जेन्ना बंद पडटा वा आमच्या जिवितान आडकोडी आसात, मुखार वचपाक अवघड जाता, तेन्ना आमकां खरी वाट दाखयता, सारकें तें शिकयता. तरी आसतना जायते पावटी पवित्र आत्म्याची सुचोवणी आयकुचे बोलदेक आमी आमच्याच वाद्याची जाल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरेक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मर्थरातून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची व्हडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची कुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरां व्हरतो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बरवसो बाळगून त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक उतरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोंच पावलूचे आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी ताची आंगवस्त्रां पिंजून काडलीं आनी ताका दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोनकोणींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोनकोणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणें तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोराड्यांनी घालून घोट केले. सुमार मोद्यानीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायन करून देवाक वाखाणटाले तें दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. अवचीत एक व्हड धर्मकांप जाली आनी बोनकोण बुन्यांत सयत हाल्ली. सगलीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांखळी पडल्यो. जागो जावन बोनकोणीच्या राखणदारान सगलीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कैदी पडून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसां. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगलोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोमया, जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्या सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांचीं चवणां धुलीं आनी थंयचे थंय ताणें आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें. देवाचे वड विकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जाबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घट केलें. म्हाका धिरान भरलय. जाबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय. आतां म्हाका सांडूं नाका. जाबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार. Sui सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक सुय 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 सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक सुय सुय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Sui सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक सुय 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 सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक सुय सुय.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवें आसूं जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें आतां हांव तुमकां पाठयतां म्हाका पाठयला ताचे शीं वेतां तरी तूं खंय वेताय गाय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां खोतीन भरल्यान तरी आसता हांव तुमकां सोत सांगता हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें हांव वचना जायन जाल्यार शारोती तुमचे सरी येवचो ना पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सरी धाडटलो आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळयोवचे नात निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता रिच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारान जें कितें ह्या दिसांनी घडटा तें आमकां सगल्यांक खंत हाडटा दूख हाडटा तशेंच भिरांतूय उपजयता आनी अशें आसतना कितें भाशेन हे सुमान लावदातो सी वीक लावदातो सी पाप सायबान जे आमकां आपली गवळीक चीट बरयल्या आनी हो संवसार आख्खो आमचें घर सगल्यांचें अ कॉमन होम हें सांगलां तेन्ना 5 वर्सां ताची भरतात जाल्यार कितें भाशेन आयज उगडास हें सगळें वायट जाता तातूंत तुमी खोतीन भरल्यात आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा आमी सगळीं खोतीन भरल्या आनी खोंत जाल्या तेन्ना एक उलो जो आमचो पाप साहेब लावदातो सी ह्या दाखल्यांतूय आमकां उलो मारता तो जेन्ना आमकां काळजी जाल्ली आसा ह्या सैमा विशीं तेन्ना दर दिसाक जियोवपाची जी आमची जिविताची खुशालकाय आसा जो आमचो जिविताचो संतोश आसा तो ओगडाय नाकात डोंट लूज द हॅपिनस ऑफ युअर डेली लायफ जाल्यार दिसाच्या दिसाक आमी खुशाल आसतले जाल्यार जीं बरेपणां आसात तीं पळोवन ताची तोखणाय करूंक आमकां गरजेचें टू एप्रिशिएट द गूड दॅट इज दे अरावंड आनी जें कितें आमी बरें पळयता आनी ताची तोखणाय करता त्या बरवशान जियेता आसतना जें वायट जाता जें चुकीचें जाता तें बंद करूंक आनी जें कितें सारकें आसा आमकां बांदून हाडटा आमकां गोट करता तसल्यो वस्तू करूंक बरें करता आसतना आमी जायते फावटी बणकणीन पडपाक शकता लॉकडावन जावपाक शकता जशें आतां आमी लॉकडावन आसा हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन पावलू आनी सिलास बणकणीन घातलेले आनी निती पासत ते उलयल्ले एका चेडवाचेर वायट जातालें वो ताका ओनीत भोगयताले तेन्ना तांणी ताचेर आपलो ताळो उबारलो आनी देखूनच तांकां धरले आनी बणकणीन घातले आनी बणकणीन घातलेले कडेन आमी आयकलां कितें जालें तें पावलू आनी सिलास बणकणींतूच रावून देवाक आर्गां दितात रडनात वा दुखी जायनात पूण खुशालकायेन देवाक आर्गां दितात ते देवाक आर्गां दिताले ते सगल्यांनी आयकले जे दुसरे कैदी आसले तांणी आयकलें आनी दुसरे वाटेन पवित्र सभाय तांचे पासत मागताली आनी तेन्ना ही आख्खी बणकण हाल्ली आनी बणकणीचे जे दारवटे आसले गेट्स आसल्यो त्यो मोडून पडल्यो उक्त्यो जाल्यो म्हणजे जे कैदी आसले
तांच्यान पडून वचूंक जाता फ्री. आनी आमी आयकता कशे भाशेन हो राखणदार जो आसा तो पळयता दारां उक्तीं जाल्लीं आसात म्हणजे कैदी पडून गेले आनी असल्या वेळार तो आपणाचो जीव घेवपाक सोदता. आयज हाचेर इल्लीशी आमी नदर मारल्यार जाता. कित्याक तो आपलो जीव घेवपाक सोदतालो? कित्याक हो बणकणीचो राखणदार कसो तो आपलो कायदो बरे भाशेन पाळटालो, आपली ड्युटी जी आसा ती सारकी सांबाळटालो. आनी जेन्ना ताका गमलें की आपली ही ड्युटी करपाक चुकला, आयच्या काळान वो आयज आमच्या समाजान आमी हें बरेंशें उतर वापरता, डेरिलिक्शन ऑफ ड्युटीज. ह्या राखणदाराक भितर तावन बोगलें की हांवें म्हजी ड्युटी सारकी करूंक ना, देखून म्हाका हें कामूय फावना आनी म्हाका खास्त फावो. कित्याक ही येद्दी व्हडली चूक जाल्या, येद्दें व्हडलें डेरिलिक्शन ऑफ ड्युटी जाल्या देखून ताचेर फर्मण पडटलें. त्या परस आपूण आपलोच जीव सोंपयता म्हूण ताणें आपली तोरसाद काडली. पूण भाव भयणीनो, जशें आमी आयकलां पावलू आनी सिलास आपलो ताळो ताका दिवन म्हणटात तुकाच वायट करिनाका, तुजी ड्युटी करपाक तूं चुकला जाल्यार आतां तुका मुखार सोयेग आसा. आमी सगळे हांगाच आसा, कोण कैदी पडून वचूंक ना. आनी येद्दी व्हडली मिलाग कशी जाली ती ह्या राखणदारान मानून घेतली. आपली चूक एक वाटेन ओळखून घेवपाक तो तयार आसलेलो मनीस, जाल्यार दुसरे वाटेन देवाक वो देवाचें स्वत आपल्या जिवितान घेवंक तयार आसलेलो मनीस. आनी ताणें बावतिजम घेतलो. ताणें आनी ताच्या कुटुंबान आयज तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळ्ळें. हें करूंक पवित्र आत्म्याची एकदम गरज. पवित्र आत्मो जरी तर आमकां ही सुचोवणी दिना, ही समजणी दिना जाल्यार तें आमच्यान समजूंक जायना. पूण ज्या कोणाक हें पवित्र आत्म्याचें देणें दिलां ताच्यान आनी जाणी हें देणें घेतलां तांच्यानूच तें समजूंक जाता आनी तांच्यानूच तें जिवंक जाता. तर आमकां जण एकल्याक जबाबदारी दिल्ली आसा. आमी कोणूय जावं, आमी घोडे सादी मनशां जावं, आमी घोडे आयज सरकारी खात्यांनी वावुरता तसलीं जावं, वर्किंग इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, वो आयज घोडे आमीच सरकार जावं, सरकारांत आमी घोडे आसा, जाल्यार आमकां जी जबाबदारी दिल्ली आसा मनशां वाटेन, आमकां जी जबाबदारी दिल्ली आसा सृश्टी वाटेन, आमकां जी जबाबदारी दिल्ली आसा आमच्या देशा वाटेन आनी आमच्या राज्या वाटेन, आमच्या गांवां वाटेन, ती आमी बरे भाशेन करूंक जाय. आनी ती जरी तर आमी करिना जाल्यार आमकां हेंच लागता, डेरिलिक्शन ऑफ ड्युटीज. आनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्युटीज म्हणटा तें खूब गंभीर परिस्थिती, अ सिरियस फॉल्ट. म्हणटच असलें करिना जावंक ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक आमी उक्तीं रावुया. आनी पवित्र आत्मो आमकां पाठयता, जेजू आमकां हो आपलो शारुती दिता देखून खुशाल जावुया. आनी खुशालकायेन ज्यो बऱ्यो वस्तू आमी करता आयज पासून त्यो करीत रावुया. ज्यो बऱ्यो वस्तू करपाच्यो आमी सोडलेल्यो आसात त्यो परतून चालू करुया. जे वायट वो ज्यो चुकी आमी आदारता त्यो सोडुया. फुडें कसल्योय नव्यो चुकी आमी ह्या दिसांनी आपणायल्यात कित्याक दुसरीं करतात, जाल्यार ह्यो असल्यो वायट वस्तू आमी सोडून दिवया आनी दिसाच्या दिसाक जेजू बराबर पवित्र आत्म्याच्या देण्यान खुशाल जायत रावुया. भेटोने वेळार गीत घेवया. C18 पेज नंबर 36. C18 पेज नंबर 36. Jadni kudav somor pita, amchi moran somor buya. आदमी कुडो तयार करता, काळजा आमची तयार करुया. यादनीक ताका रोस भेटयता, आमी आमची जीण भेटुया. Staro gosto condita, più cammina e si sauia. Surgije wonto yar zatle, buk
तान मारूंक लागीं सोर्या क्रिस्ता रगत पिवण जातले आमच्या आत्म्याक दादोस करुया. म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोबीच्या देवाक स्वर मानून घेवं. बापा, हे पास्क परबेचे समरमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमान नव्या जिविताचें बोळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदविदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमेन. आमचे भोंवतणी दुर्गां पडल्यान लॉकडावन जाल्लीं आसा आमी. आमचे भोंवतणी वायट जेन्ना घडटा तेन्ना बरेपण आमी पळोवंक आमकां आयज उलो. आमचे भोंवतणी जायते जाण बेजबाबदार आमी जाल्ले पळयता. बो करून सरकारी खात्यांनी आनीक जांचे लागीं जबाबदारी दिल्ली आसा बेजबाबदार जाल्ले आसात. डेरिलिक्शन ऑफ ड्युटीज. जाल्यार आमी कितें करचें? आमी करीत भाशेन पावलू आनी सिलासा भाशेन आमच्या घोराब्यान देवाची तुस्त करीत रावुया, देवाक आर्गां दित रावुया आनीक देवाक मागणें करीत रावुया. हेंच आमचें मागणें उबारून सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळाची सू मोगालाची तूं भोव पवित्र संस्कारांत बोपो संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे गोडे तुका हांव हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शोगना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
जियेतावो हांव न्हय पूण देव पुतू मोजे सोवे जेसू हांव न्हय पूण देव पुतू मोजे सोवे जेसू. क्रिस्तान कोश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो आनी असो आपल्या वैभवान ताणें प्रवेश करूंक जाय आसलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समरंभून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक